मये मतदारसंघाची उदरगत करपा खातीर सरकारा कडल्यान बरें सहकार्य मेळटा अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी म्हणलां। सिकेरी विठ्ठल मंदिर ते पैरा पुला मेरेनच्या रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग डांबरीकरण कामाक सुरवात केले उपरांत आमदार उलयताले। ह्या वेळार सरपंच सुवर्णा चोडणकर, पंच वांगडी कृष्णा चोडणकर, वर्षा गडेकर, विद्यानंद कारबोटकर आनी हेर हाजीर आशिल्ले। नमस्कार। मैं अंगणवाडी ते पैरा ब्रिजपर्यंत आज या हॉट मिक्सिंग रोडाच्या हॉट मिक्सिंगच्या शुभारंभी प्रसंगी आमच्याबरोबर उपस्थित असतात नये पंचायतीचे सरपंच सुवर्णा चोडणकर, या भागाचे पंच श्री कृष्णा चोडणकर, माजी सरपंच विश्वास चोडणकर, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष दया कारबोटकर, माजी सरपंच श्री तुळशीदास चोडणकर, पंचायतीचे सदस्य विद्या कारबोटकर, तसेच वर्षा गडेकर, सीमा आर्लेकर, माजी सरपंच संतोष भोसले, आपले सगळे ग्रामस्थ भावानो भयणानो, आयज आमकां आयज ह्या भागाचो हो रस्त्याचो हॉट मिक्सिंग करता आसतना खूब खुशी दिसता। काल आमी ज्या जाग्यार एक हॉट मिक्सिंग जालें आनी आयज दुसरें हॉट मिक्सिंग हांगासर जाता। ह्या मतदारसंघान जे हॉट मिक्सिंगाच्या कामाचो जो आमी तडाखो लायिल्लो आसा तितून आमी 3 दिसांनी 3 जे प्रकल्प जे रोड जे हॉट मिक्सिंग केले तितूंतल्यान सगळ्यान व्हडले रोड आसलो तो आमचो शिरगांव देवस्थाना पासून नेहरा देवळा पासून ते आमचे बस स्टॉप एस्टोडा बस स्टॉपा पर्यंत जाल्लो। कालचो एक आमचे तीर्थबाग हांगासर जालो आनी हो एक तिसरो रोड। हे तिनूय काम जी जाली चडान चड लोकांक हांव सांगपाक सोदतां की जे सहकार्य आमकां पिडब्ल्यूडी खात्यानसून मेळटा त्या सहकार्याच्या आदाराचेर जे आमी डेव्हलपमेंट करूंक शकता आयज ह्या डेव्हलपमेंटाचे सगळे श्रेय जे ह्या खात्याचे मंत्री श्री निलेश काब्राल आनी मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हांव आभार मानूंक सोदतां। आयज ह्या शुभ कार्याक हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थान टू पैरा हे म्हाज्या वार्ड नंबर 8 जाता। हांव खरेंच आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा की तेच्या मार्गदर्शना खाली आनी तेजे धडपडीन ही खुबशीं कामां आमची मार्गी लागता आनी अशीच मार्गी लागची ही कामांक कसलोच अडथळो येनासतना सगळीं कामां आमची सुरळीत जावची अशी देवा कडेन विनंती मागता आनी आमदाराक अशेंच आमदाराचे हात बळकट जावनी हे सगळे कामां करपाक देव बरें।